गेल्या 1 वर्साच्यान आमकां खबर आसा की मुबारक अली खान यांचे घर बेकायदेशीर घर उडोवपाचे सत्र हे सुरूच आसले। मात काही कारणा खातीर ते घर उडोवपाचे फाटी फुडें जाताले आनी आज निमाणे म्हणटा तशें आयज सकाळच्यान घर उडोवपाक अखेर सुरवात जालेली आसा। ह्या प्रकरणाची सविस्तर म्हायती अशी की वाळपय नगरपालिकान बेकायदेशीर घरां मोडपाचे सत्र सुरू केल्या नंतर मुबारक अली खान यांच्या विरुद्ध काही लोकांनी हायकोर्टान केस घातलेली आणि तेजेर उच्च न्यायालयान ताबडतोब हे घर उडोवपाचे हेजे कारवाई करपाची अशे आदेश दिलेले। मात गेल्या 1 वर्साच्यान 3 फावटी हे घर उडोवपाक लोक आयिल्ले, मात काही कारणा खातीर तेंच्यांनी स्टे हाडून फाटी फुडें जाताले। गेल्या म्हयन्यान सुद्दां फेब्रुवारीन हे घर उडोवपा खातीर लोक आयिल्ले, मात तेंच्यांनी परत थोडे दिसांची स्टे हाडून आपल्याक जे घरातले सामान आसा ते हलोवपा खातीर तेंच्यांनी टायम घेतलेलो आणि आयज निमाणे आयज मंगळारा 12 मार्चाक सकाळच्यान नगरपालिकेन धडक कारवाई करत हे घर उडोवपाक सुरवात केलेली आसा। सकाळच्या सत्रान तेंच्यांनी घरातले सामान काडपाकच टायम गेलो आणि दनपारच्यान हे खरें म्हणटा ते घर उडोवपाक सुरवात केलेली आसा। ह्या टायमार कडक बंदोबस्त आसलेल्या वाळपय म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर सुर्याजी राव राणे आणि तशेंच जॉयंट मामलेदार तशेंच वाळपय पोलीस उपनिरीक्षक निरीक्षक तशेंच इतर पोलीस आणि इतर अधिकारी घटनास्थळी येवन तेंच्यांनी पोलीस बंदोबस्तांत हे घर मोडपाक सुरवात केलेली आसा। एकूण 3 ते 4 दीस हे घर मोडपाक वयतले अशें एकंदरीत परिस्थितीनुसार कळटा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।